प्रितीच्या भयणी भावांनो, आमच्या गोंयच्या दोर्म प्रांतांत सेतेंब्राचे 20 देव आपोवण्याक भेटयलोलो आयतार पाळटात। आदल्या कोरारांत नोदोर मारल्यार देव आपलो वावर फुडें व्हरूंक आनी बरी खबर परगटूंक सोबार मनशांक विचून काडटा, जावं मोइजेसाक, अब्राहमाक, जेरेमियासाक आनी तरेकवार प्रवाद्यांक। नव्या कोरारांत जेजू आपणाशी रावूंक आनी परगटणार जावूंक शिसांक विचून काडटा, जाल्यार आमकां मारयेचेंय आपोवणें मेळटा। आमी जर वर्तमान पत्र वाचलें जाल्यार सोबार जायराती एडवर्टिजमेंट्स आमकां वाचूंक मेळटात। वॉन्टेड अ वेटर, वॉन्टेड अ कार ड्रायव्हर, वॉन्टेड अ नर्स, वॉन्टेड एन इलेक्ट्रिशियन, वॉन्टेड अ हेल्पर। पूण केन्नाच आमकां वॉन्टेड अ प्रिस्ट हें वाचूंक मेळचें ना, कित्याक याज्ञिकी आपोवणें दुसऱ्या आपोवण्या बरोबर एक मोलादीक सेवेचें आपोवणें। देव आपल्याक जाय तांकां विजता आनी आपल्या सोरशीं रावूंक आनी आपलो वावर फुडें व्हरूंक पाठयता। बाबा, तूं व्हड जातकच कोण जातलो? हो प्रश्न ल्हानूच तावन वेता थंयसर म्हज्या कानार सादतालो आनी म्हजो जबाब सगल्यांक एकूच जातालो, आनी तो म्हणल्यार हांव पाद्री जातलो। ल्हानूच तावन हें देव आपोवण्याचें बी म्हज्या काळजांत रिगलें आनी हांवूय एक दीस पाद्री जातलो म्हूण आवडो घेवन सेमिनारींत हांव भितर सरलों। बरें शिपडाय आनी देव तुका अदीक बरेपणान भरतलो। जितलो तूं तुज्या जिवितांत खालतो जातलो तितलो देव तुका ओत्मीक गिरेस्तकायेन भरतलो, शक्तिवंत करतलो। तुजो वेळ देवाच्या वावराक दी आनी देव तुका दोबरादान फारीक करतलो। हें म्हज्या आपोवण्यांत हांवें अनुभवलां। सोमयाचेर पातयेवन सेवेक आयतो, होच याज्ञिकी माखणेच्या दिसाचो विशय मनांत आनी काळजांत बाळगून म्हजें पावल हांव फुडें मारतां। देव आमकां जागयता, आपयता आनी उलो मारता। आयच्या पयल्या वाचपान इसायास प्रवादी आपले परजेक उलो मारून वायट जिवीत सोडून देवाशी परतून येवंक उलो मारता। इस्रायल पोरसां बाबिलोनियाच्या परदेसांतली पॅलेस्तिनाक परतली तेन्ना ताणें तांचें देव मंदीर नासलें तें पळयलें। जंय देव मंदीर ना थंय सर्वेस्पर कसो आसतलो असो तांचो समज जालो। ह्या वेळार इसायास प्रवादी तांकां सर्वेस्पराचें आसणें न्हयच फकत देव मंदिरांत पूण जिविताच्या दर एका खिणांत फावो जाता म्हूण शिकयता। दुसऱ्या वाचपान बाग्योंत पावलू आपणाक जिवीत म्हणल्यार क्रिस्त म्हूण फिलिपकाराच्या लोकांक शिकवण दिता आनी जेजूच्या शुभ वर्तमाना प्रमाणें जियेयात म्हूण सांगता। शुभ वर्तमानांत दाकाच्या मोळ्यांत धाडलोल्या वावराडी ही वोपार सांगून देवाच्या राजाच्या मोळ्यांत वावरूंक सगल्यांक आमंत्रण आसा आनी जोण एकल्याक देव आपल्या उदारपणान मजुरी दिता म्हूण जेजू सांगता। जुदेवांक तशेंच जुदेव न्हय तांकां त्याच देवाच्या राजा पासत वावरूंक आमंत्रण आसा आनी तीच सोडवण सगल्या मनशांक फावो जाता म्हूण जेजू स्पश्टपणी कळयता। इश्टानो, आपोवणी स्वर्गार थावन पडनात पूण कुटुंबांत थावन उपजतात। कुटुंब जावन आसा देव आपोवण्याचें पायणें। भुरग्याच्या काळजांनी हें देव आपोवण्याचें बी ल्हानूच थावन रिगोवंक आवय बापायन वावुरची गरज। पीक तर खूब पूण वावराडी थोडे। जेजूचो वावर फुडें व्हरूंक जायत्यांनी ह्या आपोवण्याक वेंग मारूंक फावो। देव आपोवणें आमच्या भुरग्याच्या काळजांनी रिगतलें जाल्यार पयले सुवातेर कुटुंबांत मागण्याक आनी भोव करून सांगाती तेर्साच्या मागण्याक वेळ दिवंक फावो। मागण्याची मनशां आमी जाता तेन्ना देवाच्या संबंदान वाडून ताचो वावर फुडें व्हरूंक आमकां बळ मेळटा। दुसरे सुवातेर पाद्रीच्यो वायट खबरो करचे सुवातेर
तांचें बरेपण शिपडावंक गरज. भुरग्याच्या मनांत बरी खबर रिकता तेन्ना ह्या आपोवण्याक वेंग मारूंक आनी देवाच्या उल्याक होयकारी मन दिवंक तांकां सोंपें जाता. तिसरे सुवातेर ल्हानपणी थावन भुरग्यांक बरी तत्वां मुल्यां शिकोवंक फावो. चवथे सुवातेर सेमिनारींत आसलेल्या सेमिनारिस्तां पासून तशेंच पाद्री माद्री पासून दर दिसा मागूंक गरज. मागण्यांतल्यान देव कृपेन दर एक मनीस वाडटा आनी ह्याच बोळान देवाचो वावर फुडें व्हरूंक पावता. आनी निमाणे सुवातेर आमचो पाठिंबो आनी सांगात देवाच्या वावराक दिवून ताचो वावर फुडें व्हरूंक गरज. आयज देव सोबार तोरांनी आपलो वावर फुडें व्हरूंक आनी आपल्याचो पाटलाव करूंक जण एकल्याक उलो मारता. देवाच्या उल्याक तुजो जबाब कितें काय?